वाट पळोवन पळोवन निमणे शेनवार सावन संजीवनी साखर कारखानो सुरू जालो। पुरायपणान न्ही पूण तांत्रीक बिगाड जाल्लो तो जाग्यार घातलो। आता फुडल्या सप्तका सावन कर्नाटकाचोय ऊस हाडपाची तयारी सुरू जाल्या। शेनवार सावन फॅक्टरी सुरू करतलेच अशें म्हणिल्लें तरी शुक्रारा रातचें परत मिशीन मोडलें। आदींच मुखार गेल्लो सीझन आनीकूय मुखार वता काय कितें असो दुबाव तयार जालो। पूण फांतोडे मेरेन तांत्रीक गजाली इंजिनियरांनी जाग्यार घातल्यो। कळाव जाल्ल्यान हाडून उडयल्लो ऊस सुकिल्लो तो तसोच मिशिनान घातिल्ल्यान मिशीन मोडलें। टर्बायन घट जालें पूण मागीर सुकिल्ल्या उसा वांगडा ताजो ऊस मिक्स केलो आनी मिशीन सारकें चलपाक लागलें। टेक्निकल इश्यूज आहात ते काल कंप्लीट जाल्लेले आसात आनी आमी काल राती क्रशिंग चालू केल्लेलें आसा। आता फॅक्टरी इज रनिंग स्मूथली नाव आणि आमच्याकडे सुमारे 3000 आता प्रेझेंटली मेट्रिक टन ऊस आसा। सो 2 दीस आमी फॅक्टरी कंटिन्युअसली चलोवपाक शकता विदाउट एनी ट्रबल्स। हय आता परत बंद पडपाना ना, बंद पडपाना। मातशे प्रॉब्लेम आसून ती सॉल्व केले। बारीक बारीक टर्बायनचे कितें प्रॉब्लेम आसून जॅमिंग जाता तेमी ती पयलीं स्टार्ट आसतना अशेंच जाता। एकाच पहिल्याच दिसा एकदम फूल स्पीडीन घेयना, एक 4 दीस वयता फूल स्पीडीन येता। ऊस सुकल्या म्हणटकूच तो फक्त जर सुकिल्लोच ऊस घातलो जाल्यार थंय नील जाम जाता। म्हणजे तो ताजो आनी हो सुकलेलो असो मिक्स करून घालचो पडटा। तसो घातलो जाल्यार मागीर काय प्रॉब्लेम ना। शेतकी अधिकाऱ्याच्या म्हणण्या प्रमाण फुडले कांय दीस फॅक्टरी चलोवपा इतलो ऊस सध्या आसा आनी रोखडोच गोंयचो आनी कर्नाटकाचोय ऊस येवपाक लागतलो। अनमोड घाट बंद केल्ल्यान कर्नाटकाचो ऊस चोल्ला घाटांतल्यान हाडटले। अजून पर्यंत 2600 टन ऊस हांगा पावलो आनी आमी 450 टन 480 टन क्रशिंग केला आनी उरिल्लो दिसाक गोंयच्यान आतां 450 ते 500 टन ऊस येवपाक स्टार्ट जाला आनी गेट केल्यानंतर ऊस येवपाक स्टार्ट जातलो। आज पयलेच 180 टन येयला आमकां गेट केनाचो। मागीर आमचे हो प्रोसेस जो पळय आसा तो एकदम दिसाक 1200 टन येन्ना क्रशिंग करपाक जावना। तर एक पयले दीस एक 500 टन मागीर 600 टन अशें करून ग्रॅज्युअली आयतार पर्यंत सगळो सुरळीत जातलो आनी मागीर 1200 टन आमी दिसाक क्रश करपाक लागतले। तेन्ना मागीर आमी गेट केन हाडटले आनी भायले बी आनी आमच्यो जायत टोळयो येवपाच्यो आसा। त्यो गोंयचो 600-700 टन ऊस डेली आमकां येता। उसगांवच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक।